जिल्हा पंचायतीच्या कॅम्पेनिंगाचो आज लास्ट दीस आणि हे लास्ट वर म्हटल्यार आतां 7:02 जाल्ली आसा आणि सुमार 1 वरा भितर कॅम्पेन सोंपतली. देन देर विल बी अ सायलन्स डे. सो आमी आतां लास्ट वरा खातीर मेळटले आम आदमी पक्षाचे अध्यक्ष प्रदेशाध्यक्ष अमित पालेकर हांकां आणि तांणी दवरलेल्या चिंबरच्या कॅन्डिडेटा विशीं विचारतले आनी पार्टी विशीं विचारतले. चला या. आनी आमी सद्या आसा बाय द वे इंदिरानगर. एक व्हडलो स्लोप आसा इंदिरानगर चिंबल्स हांगा आसा आनी मेळटले अमित पालेकराक. सद्या आमी आसा इंदिरानगर हांगासर आनी आमचे बरोबर आसा अमित पालेकर आम आदमी पक्षाचे अध्यक्ष आनी तांच्यो कॅन्डिडेट फ्रॉम चिंबल. वील स्टार्ट विथ यू. एक थोडेच मिनटां उरल्या आनी दीस इज द लास्ट लेग लास्ट टेस्ट म्हटलें जाता. हाऊ डू यू फील? I think Krishna will be able to tell you better because she has touched every house, every heart. She has gone to every person. And I think हांवें जर आज जेन्ना भोंवता आसतना जो मोग पळयला न्ही, पर्टिक्युलर इंदिरानगरूच म्हणून न्ही, चिंबला बाकीचे गांव जो मेरशे आसा तेन्ना 2022 हांव जेन्ना इलेक्शन लढलो, हांव नवो आशिल्लो, 2 म्हयने मेळिल्ले, तरी आसतना 18% वोट शेअर घेवन हांवें भरपूर मतां काडिल्लीं. पूण 2022च्यान 2025 मेरेन हांवें काम सोडलें ना. आय हॅव सोशल सर्वीस आसूं, आमची कितें आमचे वेगवेगळे तरेन क्लिनीक आसूं, कितें आसूं, आय हॅव स्टेड इन टच एंड आय हॅव एक्चुअली स्टेड इन टच वीथ द पीपल ऑफ दीस कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो ताजो आज फायदो इतल्या बरें जाता की आज जेन्ना आमी वता, पयलीं म्हणजे लोक म्हाका वळखता, हांव लोकांक वळखता. आय कॅन एंटर एनीबडीज हावज, तांच्या घरा उदक पी, च्या पी, कितें आसा तें जालेंच. पूण त्याच बरोबर म्हजे कॅन्डिडेट म्हणून जेन्ना आमी क्रिस्टिनांक फुडें व्हरता, आम आदमी पार्टीचे कॅन्डिडेट म्हणून आमी जेन्ना क्रिस्टिनांक फुडें व्हरता, तेन्ना ताकाच तूं विचारूंक शकता की हाव इज अ रिस्पॉन्स. शी विल बी एबल टू टेल यू बेटर बिकॉज फर्स्ट मी हांगा जर इफ यू सी दीस एंटायर पॉकेट ऑफ इंदिरानगर चिंबल, इट बिकम्स अ डिसिसीव फॅक्टर फॉर ऑल द इलेक्शन्स इन सँटाक्रूज. जो मनीस हांगा जिखता तो मनीस जिखता अशें दिसून येता. सो हांगा मोस्टली काँग्रेसचेच हे वोटींग आशिल्लें. हॅव यू बीन एबल टू कन्वर्ट इट इंटू आम आदमी पार्टी? न्ही, तूं जर हांगाची हिस्ट्री काडत 2012 मेरेन विक्टोरिया फर्नांडीस जे करंट रुडॉल्फ आसा ताजी MLA आसा, ताजी आवय आशिल्ली. शी वॉज देर फॉर आय थिंक मोर दॅन 2.5 टर्म्स. आनी तूं जर आज इंदिरानगराची जर स्टेटस जर पळयत भितर वचून तूं आज दीस इज द बेस्ट रोड ऑफ इंदिरानगर. अदरवायज इंदिरानगर जर म्हणत तूं जाल्यार इंदिरानगराचो वापर फक्त काँग्रेस पक्षान आनी तांचे जे आमदार आशिल्ले तांणी फक्त वोटा खातीर केल्लो. सो जेन्ना ती निवडून येताली, ती ह्याच मतांचेर निवडून येताली. बाकीचे लोक आसा अशें न्ही की हांगाचे डिसिसीव फॅक्टर आसा. मेरशे आसा, आमचे गवळे भाट आसा, शिरेंत आसा, वॉर्ड नंबर आमचे गोपाळ कृष्ण देवूळ आसा, ते मेरशेचे आमचे आसा, वेगवेगळे वाडे जे आसा, आनी सँटाक्रूज. अदरवायज वेन इट कम्स टू कॉन्स्टिट्युएन्सी, ताजे मागीर परत काँग्रेस निवडून आयली, BJPन गेले. ताजे मागीर परत एकदा काँग्रेस निवडून आयली, परत BJPन गेली. आनी आतां अशी परिस्थिती आसा की लोकांक विश्वासूच ना की जे हांगा आशिल्ले पयलीं त्या कितें तरी करपाक सोदता. तांणी बदल पळयला तो ह्या गोश्टीचो की अजून पर्यंत जे आमदार हांगा निवडून आयिल्ले ते परत वळून पळयनाशिल्ले. वेन एवर दे वन दे केम बॅक आफ्टर 5 years टेकिंग एवरी वन ऑफ देम फॉर ग्रांटेड की हे म्हाकाच मारतले मत. पूण आज परिस्थिती वेगळी आसा. आनी इफ यू सी 2022 देर हॅव बीन several wards where I got lead or close second to Congress at that point of time. आनी लोकसभेच्या इलेक्शनाक वेन आय हॅव कम आउट हियर एंड आय हॅव सेड आमचो अलायन्साचो कॅन्डिडेट अशें करून आमी जेन्ना केल्ले तेन्ना हायेस्ट वोट्स हॅव कम फ्रॉम दीज वॉर्ड्स. हांगा आसा कितले वॉर्ड्स कितले आसा हांगा वोटींग पॉप्युलेशन कितले? 5 वॉर्ड नंबर 5 to 14 सुमार इंदिरानगर जाता. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सुमार 7 ते 8 वॉर्ड इंदिरानगराक ओवरलॅप जाता. आनी वोटींग पॉप्युलेशन कितले आसा हांगा नियरली 4,000 5,000 नियरली 5,000 आउट ऑफ सम 18-19,000 आउट ऑफ टोटल मेरशांनी हे धरलेले 18-19,000 5,000 सुमार इंदिरानगरान आसा. 4 to 5,000 आज इंदिरानगरान आसा. ओके, दीस इज अनदर थिंग, दीस इज ब्युटी ऑफ गोवाज पॉलिटिक्स की आमी हांगा उलयता आसतना तुमी कब्रस्तानाचे तेवटेन वता जाल्यार भारतीय जनता पक्षाची मिटींग चल्ल्या अँड देर आर नो क्लॅशीस. नो क्लॅशीस म्हणजे कसले क्लॅशीस रे? देर इज नो कॉम्पिटिशन. दीस इज वॉट आय फील. क्वेश्चन इज दॅट आज भारतीय जनता पार्टी मिटींग आफ्टर मिटींग घेता. आज सकाळी घेतल्या, ही घेतल्या, काल घेतल्या, पयर घेतल्या, सीएमान म्हजी मिटींग जावच्या पयलीं घेतल्या. पूण तूं थंय वचून आज एक रावंड मारून पळय कितले लोक आसा ते. एकूच गोश्ट सांगता, म्हजें घर म्हजें घर म्हजें घर म्हजें घर. वोट दिना जाल्यार तुमच्या घरा मोडटलो. म्हाका हांगच्या लोकांक एकच सांगन दिसता की
हांगा सगळ्यांची घरां आसा जी लिगल आसा, थोडी घरां इलिगल आसा, कितें आसा वॉटेवर चेंज जाला तें सोडलें जाल्यार सगळे हावस टॅक्स आसा भरता, पंचायतीचो हावस नंबर आसा, जाल्यार तांणी म्हज्या घराक कित्याक वचप? म्हजें घर इज वेर द हावज इज ब्लेटंटली इलिगल, बिल्ट ऑन गव्हर्मेंट लँड ऑर प्रायवेट लँड वॉटेवर इट इज. सो येवन धमकायता. नाही, पण हांगा सो तांचो आतां माल- शेवटचो लेख आसा ताकाय ते धमकोवपाक आयला थंय. जमनीची मालकी तांचे कडेन ना, इज एन इशू. नो सी बेसिकली इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ जमनीची मालकी. हांगाची घरां आसा दीज आर 60-70 year old houses. इट्स नॉट दे जस्ट कम अप टुडे. सो प्रिसायसली गोवा गव्हर्मेंट इज रेग्युलरायझिंग देम. करपाचें रेग्युलरायज कितें आसा? ही घरां आसाच हांगा, ही घरां पंचायतींतच हाडल्या, ही घरां हांगा जी आसा त्या हावजीस विच आर एक्झिस्टिंग. सो आय डोंट. बट स्टील दे हॅव अ फियर ऑफ डेमोलिशन एवरी टाइम. दॅट इज वॉट हॅज बीन डन ओवर अ पिरियड ऑफ टायम. काँग्रेसानूय तेच केलें जे हांगा निवडून आयले तांणी, आनी जे BJP आज हांगा येता तेच करता. म्हणल्यार इंदिरा नगराक भेश्टावप आनी तांची मतां घेवप. दीस इज वॉट हॅपन्स हियर. बट आय थिंक नाव पीपल हॅव रियलायज की हे सगळें फटिंगपणां म्हणून. आज ते कितलेय भोव आनी कितलेय हें करूं, दे वील नॉट बी एबल टू कन्विन्स द वोटर्स ऑन देअर लायज. ते जर म्हणटा आमी चकाचक करतले, आमी बरी करतली इंदिरानगर, आमी चिमला बरें करतले. अरे इतलीं वर्सां तुमकां कोणें हाडयलें? 12 वर्सां तुमचेच आसा. ताज्या पयलीं काँग्रेस आशिल्ले, पूण आमदारूय तेच आशिल्ले. सो हे जर चकाचक करपाचें आशिल्लें जाल्यार नोबडी स्टॉप यू, आनी कोणीच आडोवन तांकां दवरूंक ना. दे हॅव टेकन एंटायर चिंबेल एरिया फॉर ग्रांटेड. फॉरगेट इंदिरानगर. तूं थंय शिरेन वच, एक तो रोड सोडलो जाल्यार बाकीच्या रोडाची परिस्थिती तीच आसा. तूं बाकीच्या चिंबलाच्या भितर इंटरनल पार्ट्सान जाल्यार तीच परिस्थिती आसा. कचरो, जी पंचायत तुमचीच आसा, कचऱ्याचे धीक पडल्या. नॉट जस्ट एट अ सॉर्टिंग सेंटर रायट एट द एंट्रन्स ऑफ अ दीस, पण थंय सोडले सुद्दां जाल्यार वयल्यान सकयल येता आसतना कचरो, थंयच्यान ह्या सायडीन येता आसतना कचरो. आतां हे जर तूं म्हणटा की जिल्हा पंचायत इलेक्शनाक वोट मारले जाल्यार आमी हें चेंज करतले म्हणून जाल्यार 12 वर्सां तूं कित्याक चेंज करूं ना? हो प्रश्न आसा. हे जर करूंक जाय आशिल्लें, यू हॅव द गव्हर्मेंट, यू हॅव 4 इंजीन गव्हर्मेंट, जाल्यार वॉट हॅज स्टॉप्ड यू फ्रॉम चेंजींग दॅट पार्ट. हाजे आन्सर तूं BJP विचारलें, तांचे कडेन तें आसचें ना. ओके, वील कम विथ यू. पण तेच्या पयलीं कॅन्डिडेटा कडेन रिस्पॉन्स कसो आसा? इट्स व्हेरी गुड. बरो आसा रिस्पॉन्स. फर्स्ट टायम हांव हिंगा एरियेन येयला आनी लोकांचो मोग, लोकांचो सपोर्ट पळोवन आय एम व्हेरी व्हेरी हॅपी. फर्स्ट टायम पण इलेक्ट जावन येतकर परत येतले. हय, परत येतले. हांगा प्रत्येक जाण म्हणटा की लोक इलेक्ट जाले की परत येना. ते सगळ्यागेर आमी आतां एवरी हावस दॅट वी विजिटेड, चडशीं लोकांनी तोय म्हणलां, तुमी येता इलेक्शना टायमार वोट मागता मागीर परतून कोणूय येना. सो तांकां आमी प्रॉमीस केला की वी वील कम बॅक एंड डू समथींग फॉर देम. ओके, अँड बिफोर वी मूव, लास्ट क्वेश्चन म्हणजे वील बी विथ यू ऑफकोर्स देर. कशें जालें कॅम्पेनिंग? वॉज इट डिफिकल्ट? No, I have got a very good team actually. Amit, Sarfraz, my team. The Ai is there with me. She's very supportive. Though of her age, like she's been very much with me. Just for today, she's not with me. But every day, सद्दां ती माझ्या बरोबर आसा. राती बसून आमी. आणि हांगा डोर टू डोर केले तुम्ही? यू ट्रॅव्हल्ड Oh yeah. ऑल दी हाऊसेस? Yeah. Completely covered. Not a single house which has been left. थोडोसो त्या सायडींतलो चिमलाचो भाग उरला, which has connected to me. So हांवें तांकां basically I have met them also because it is impossible in that 20 days to cover right from one part of Mirses to Chimla. It is not possible. The बारीक मीटिंग आमी थंय घेतल्यो. ओके, वी विल गो बिफोर Yes, for एक्चुअली द टायमींग एंड. सो आमी वतले आणि सध्या आमी उलयता आसतना आमचे कडेन फक्त उरला अर्दवर, मोर दॅन अर्दवर, 35 minutes. आणि त्याच्या नंतर देर विल बी अ सायलन्स पिरियड. बी विथ अस. अमित, ही कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा पळय न्ही, तुका आतां स्पेशली अ सॉर्ट ऑफ प्रेस्टीज इशू जातलो बिकॉज you are party chief, you want to, you planning to contest from here, or जिकप किंवा हरप becomes a prestige issue for you? No, I think it is not about prestige issue. It is about getting a little validation from people की काम केलां तें पसंद येता आनी ताका लागून दिसता की आमी ताका सपोर्ट करचो आनी ताजे कॅन्डिडेटाक सपोर्ट करचो. एक गोश्ट तुका हांवें थंय सांगिल्ली, परत एकदां सांगता, इतले एफर्ट BJPन हाज्या पयलीं केन्नाच घालूं ना. म्हणजे पार्टीचो प्रेजिडेंट येवप, CM येवप, आज कंटिन्युअस दादा मिटिंगो घेवप. हाजो अर्थ एकूच आसा की देअर ओनली एम इज टू गेट आवर कॅन्डिडेट डिफिटेड. बट आय थिंक लोकांक हांगा दिसला आतां आमी ह्या तो हो वाडो आसा हाका आमी तळ्या कडेन म्हणटा. शिरेन त्या सायडीन पडले, गवळ्याबाट त्या सायडीन पडले. हाका तळ्या कडेन म्हणटा. ती तळी जी थंय आसा पळय, जी तळयेर म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टीन कितले फाटी खर्च कोटींनी केला तो खबर ना, पूण तळयेची परिस्थिती पळय.
सो करप्शन जर पळयतलो तूं चिमलचें करप्शन पळयतलो जाल्यार तें तळेनूय दिसता तुका. हां सो खंय ना खंय तरी अशी परिस्थिती आसा की डेव्हलपमेंटाच्या नांवार चिंबला आनी मेर्शे ही उपेक्षितूच आसा. सो चिंबेल झेडपी कॉन्स्टिट्युएन्सीन जो 2 भाग येता त्या दोनूय भागाची परिस्थिती उपेक्षितूच आसा. देर इज नो डिफरन्स, देर इज नो चेंज अँड दॅट इज द चेंज दॅट वी आर ट्रायंग टू ब्रिंग इन. काल आमदारान स्टेटमेंट केलो आमच्याच एका इंटरव्यूत. तातूंत ताणें म्हटलें की तूं जी पब्लीक मिटींग जाली तातूंत दिहाडी मजदूर हाडून भरले आनी तुवें ती पब्लीक मिटींग केली म्हणून अँड दॅट्स वाय देर इज सच अ लार्ज नंबर. ओके नाव फर्स्ट ऑफ ऑल हे आयले खंयच्यान लोक ते पयलीं सांग. म्हाका मरे चुरचुरे दिसता त्या रुडॉल्फाचे. बाबा म्हणटा पळय आनी तो मामी म्हणटा पळय, ह्या दोनांच्या हातून गुठलायता जे कितें लोकांक पळय ताचे म्हाका ते चुरचुरे दिसता. हे भुरगे आशिल्ले आमचे इंदिरानगरांतले लोक आशिल्ले, हे आमचे हो वाडो आसा हिंदूंचो वाडो, तो थंयचे मुस्लीम लोक आशिल्ले, ताजे लोक आशिल्ले, कॅथलीक लोक आशिल्ले, ते देहाडी म्हणजे मेर्शेकार आनी चिमलकार किंवा इंदिरानगरांतले आसूं ते देहाडी चिंतूंक जाय ताणें दोनदा हे म्हणच्या पयलीं. एक तर ताणें नाजाल्यार फाल्यां मंगळारा फुडल्या म्हज्या क्लिनिकान येवचें आनी दोळे चॅक करून घेवचे. प्रोबब्ली दोळे भारतीय जनता पार्टीन गेल्या उपरांत ते कितें मात ते दोळ्यार त्यो साय येता ऑरेंज कलरच्यो, मागीर ताका कितें दिसता की सगळें तें अशें तशें म्हणना. ती तो इतलो केन्ना उलयनाशिल्लो. सो कोण तरी बरी ट्रेनींग दिता भारतीय जनता पार्टीचो ताका की हे उलय म्हणून अशें उलय म्हणून. देहाडी बी केन्ना तो स्कुलान कितले फावट गेला तो खबर ना म्हाका, म्हणजे ताचो कितलें शिक्षण जालां तें खबर ना. बट आय एम सॉरी टू से डेरोगेटरीली आय एम युजींग दीस वर्ड्स, बट कॉलिंग माय गोवन्स, कॉलिंग माय पीपल फ्रॉम चिंबेल अँड मिर्सेस देहाडी, ताका लज दिसूंक जाय आशिल्ली ह्या गोश्टीची. देहाडी नाशिल्ले थंयच्या लोकांक हांव वळखतां, हांव तांचें नांवां घेवन तांकां सांगूंक शकता की हो अमको अमको म्हणून. ताणें मातशें झूम केल्यार दिसतलें आशिल्लें देहाडी आतां हाडिल्ले ताणें. आत्तां मिटींग जाल्ली थंय देहाडी बशिल्ले, ते फोक बील आयल्लो तेन्ना पळोवंक जाय आशिल्लें कितें जाता तें. सो कशें बरें उलोवपाक जाय जाल्यार 10 गोश्टी उलयता, पूण अल्टिमेटली एट द एंड ऑफ इट आमी ते हय वचून ओके हांगा पयलीं ओके. सो अल्टिमेटली हय अल्टिमेटली एट द एंड ऑफ इट ताकाय आपली कॅपेसिटी खबर आसा, ताका आपली स्ट्रेंथ खबर आसा आनी म्हाका म्हजी कॅपेसिटी आनी स्ट्रेंथ खबर आसा. हांगा एका उल्याक जेन्ना म्हजे भुरगे येता, आयज एका उल्याक जेन्ना हे भुरगे आयल्या, हे भुरगे आतां जुळे आमचे कडेन, हे आतां जुळिल्ले म्हजे म्हणजे त्या वेळार बरोबर इतलें 22 नाशिल्ले म्हणटात. 22 देवर विथ डिफरंट पार्टीज, बट आज तांकां विश्वास दिसता की अमित पालेकर पावतलो, अमित पालेकर खंय ना खंय तरी आपल्या खातीर आसतलो आनी दे आर देर विथ मी. वचून यो वील कंटिन्यू. बरें न्ही. आमचे कॅन्डिडेट क्रिस्टिनाबाई, तुमचो आशिर्वाद तुमचें मत दोनीय जाय, चडांत चड आशिर्वाद जाय, तो आसल्या शिवाय बाकी कांय जायना. बरें न्ही. शी इज आर कॅन्डिडेट. हाय बरें न्ही. आनी बरें आं हार्ड वर्कींग भुरगे ते. हांव करता तेज्या पेक्षा चड डबलान प्रोबब्ली करतले तें काम आनी करून घेतलें आमी. सो तुमचो फक्त आशिर्वाद आसूं दी आनी वोट ऑफकोर्स. 20 तारखे फाट शिक्को आं, बटन ना, लक्षांत दवरा. सो चिटींग ना. बरें बरें आं, गूड नायट. जाणा. सो टफ ऑर अगेन मेन क्वेश्चन आतां हे जे इलेक्शन डू यू थिंक दिस इज टफ बिकॉज सगळ्यांनीच मातशें आय डोंट कन्सिडर इट एज टफ अशें म्हणना. पयले फावट BJPक वी हॅव ब्रॉट देम ऑन नीज ऑर टोज. दे आर ऑन टोज एंड दे हॅव कम ऑन नीज. दे हॅव कम ऑन नीज एंड गॉन डावन टू द पिपल्स. अशें म्हणजे बँड जावन आज मतां मागपाक लागल्या. पयले फावट BJPचेर पाळी हाडल्या आनी म्हाका दिसता ताजे क्रेडीट आमी आम आदमी पार्टीन घेवचेंच पडटलें, कारण आमी जो रंग ह्या इलेक्शनान हाडलो की भारतीय जनता पार्टीक जर बूथ शिकयतले जाल्यार आमी इलेक्शनार सिन्सियरली लडचें पडटलें. तें आमी करता. म्हणजे जे कितें आशिल्लें आनी ज्यो 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 करप्शन इश्यू आसूं जावं कितें आसूं, भारतीय जनता पार्टी जर कोणी घेतले आसत जाल्यार ते आमी घेतल्या. आनी म्हाका दिसता ताजो भंय आज तांकां जालाय खंय ना खंय तरी. चीफ मिनिस्टर जिल्ला पंचायतीक कॉर्नर मिटिंग केन्नाच्यान अटेंड करपाक लागला. दिस इज हाव इट इज. काका कशें आसा? आशिर्वाद आसूं तुमचो आमचो कॅन्डिडेट. हां थँक्यू सो मच. थँक्यू देव बरें करूं. बरें आं बाय. सो
आम्ही वेळही कमी कमी जायत आसा सो वी हॅव टू रश आय डू अंडरस्टँड अँड सॉरी फॉर दीस ना, don't worry, एट द लास्ट मिनिट एक म्हळें जाल्यार अगेन जिल्हा पंचायत इलेक्शन आसा पळय अगेन द सेम इशू तुका दिसता कित्याक की म्हाका ऑल ओवर गोवा पळय आय एम आस्किंग यू एज अ प्रेसिडेंट ऑफ आम आदमी पार्टी गोवा प्रदेश सो हें अशें वॉट हॅपन्स की बाबा सद्या जिल्हा पंचायत इलेक्शन हेज बिकम ऑलमोस्ट लायक असेंब्ली इलेक्शन ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इट इज लायक प्रिलिम्स बिफोर फायनल 10वी-12वी प्रिलिम्स आसता पळय तशी ती हांगा तुजे परफॉर्मन्स ऑल्सो इज गोइंग टू हॅव एन इफेक्ट ऑन युअर परफॉर्मन्स इन फ्युचर ऑफकोर्स इट मे नॉट बी 100% ट्रू बट देर इज अ लॉट ऑफ इम्पॅक्ट दुसरी गजाल ही की आमकां भारतीय जनता पार्टीक एक क्लियर मॅसेज दिवपाक जाय ती म्हणजे की हें जें चलना तें सोंसचें ना तें जिल्हा पंचायतीचें इलेक्शन आसूं खंयचेंच इलेक्शन बारीक न्ही तें इलेक्शन अशें करा सर तशें बरें खंयचेंच इलेक्शन बारीक न्ही हें आमी एक दाखोवन दिलां पयली गजाल म्हणल्यार कारण आज खंय ना खंय तरी पंचायत आसूं जिल्हा आसूं खंय तरी करप्शन अशें लेवलाचेर पावलां भारतीय जनता पार्टीचें जें की खंय ना पंचायत म्हणजे आज तूं पंचायत लेवलाचें इलेक्शन धर तूं तातूंतय पॉलिटिकल इंटरफियरन्स ह्यूज आसून पॉलिटिकल पार्टीचें बॅकींग आसून लोकांचो फायदो जाता कसो दिसना आज करप्शन अशा लेवलाक पावला ह्योच पंचायती सुद्दां तूं घेतल्यो जाल्यार खंय ना खंय तरी अशें दिसपाक लागता की पिपल सेंट्रीक काम उरना म्हणून म्हजी आवय 10 वर्सां सरपंच आशिल्ली कोणी कशें काम केलें तें कोणाकूय विचारलेलें आज आमी जेन्ना लोकां कडेन वता तेन्ना ती सांगता ही पळय तुज्या आईन म्हाका परमिशन दिल्लें हांवें गेल्लें आमचें केन्ना कितें घेवना खंय इतलें करतालें ती पावती जेन्ना मेळटा तुका न्ही मेरसे पंचायत ती तुका बरें दिसता कारण आतां जें आमी पळयता आतां पयशे शिवाय पानां चालना मरे ही परिस्थिती जाल्या सो देर हॅज टू बी सम चेंज आय थिंक दॅट चेंज is inevitable first of all and secondly that change has to be brought by parties like us who want to work honestly for the people. ओके आता दिल्लीचे फॉर्मर सीएम आसा अरविंद केजरीवाल म्हणजे नॅशनल कन्व्हेनर आसा तांकां हाडचे पडले तुमकां तांकां हाडचे पडना ते स्वताहून आयल्या ते स्वताहून आयल्या आय एम पुटिंग बिकॉज सीएम हॅज मेड दीस आर्ग्युमेंट की ताका येवचें पडटा हांगा स्टेटीन मीन्स ताका येवचें पडटा म्हणजे आरे आमच्या पार्टीचो जो तो नॅशनल कन्व्हेनर हांव म्हणून फाल्यां कितें तूं चिमला कित्याक आयिल्लो काय म्हणून 2 फावटी तुजो प्रेजिडेंट कित्याक आयिल्लो काय म्हणून 2 फावटी तो आयिल्लो कारण तुका भंय दिसलो न्ही खंय ना खंय तरी की तुका भंय दिसता म्हणटा आयलो म्हणून केजरीवाल आयलो म्हणून हांकां येवचें पडलें हाजी परिस्थिती आसा केजरीवाल हॅज एक्चुअली कम डावन टू हेल्प अस एंड से दॅट सी आय हॅव गिवन इम्पॉर्टन्स टू दीस इलेक्शन्स टू अ लेवल वेर आय हॅव कम टू आस्क फॉर वोट फॉर आवर कॅन्डिडेट्स वॉट इज रॉंग इन दॅट सो फाटल्या जेन्ना हांच्यो सभा जाता तेन्ना मोदी येता तर आमी प्रश्न करता तो कित्याक आयलो काय म्हणून सो तो भंय तो आयिल्ल्याचो भंय जाला आनी त्या खातीर जे आतां तांचे जे आरोप प्रत्यारोप जाले ते थंयच चल्ल्या न्ही ओके बरी न्ही पळय आमची कॅन्डिडेट तुमकां मेळपाक हाडला आमची क्रिस्टिना बाय आं तुमचो आशिर्वाद आनी मत दोनी आसूं न्ही 100% थँक्यू सगळ्या घरांनी गेल्ले कडेन न्ही हीच परिस्थिती जाल्या म्हाजो गोवा एक्सपायर जाता 9 वर्सां अजून तेजो जॉब तो गव्हर्नमेंट सर्वंट आसलो अजून तेजें कामूय जायना आनी काय म्हणजे हार्नेस केस न्ही ती हार्नेसाक कितली वर्सां कित्याक लागता अप्लाय केल्लें पयलीं हांवें म्हाजें केलें म्हाजें आतां एज जाता म्हणून हांवें मागीर चेडवाचें केलें तेजें अजून जायना हांवें आतां खूब फावटी आतां बाबा फ्रेंड्स वचून पळयलें तो म्हणून जातलें टायम लागतलो म्हणटा अजून काय करूं एक्चुअली तुजो हक्क आसा ते जावपाचें ते कित्याक करना 7 वर्सां अशें रावप काय कळना आतां तुमी तरी करून दिता जातलें आमी हें करूया एक गजाल सांगता हांव फॉलोअप करतलो तुज्या खातीर काम हांव MLA न्ही तुवें सांगलें MLA कडेन वचूनय जावंक ना म्हणून पूण एक आदवोगाद म्हणून आय कॅन फॉलो इट अप तुमी म्हाका कितें आसा तें तुमचें धाडा हांव प्रयत्न म्हजे पुरेपूर प्रयत्न करतलो हांगा तुमचो आसा स्वप्नील आसा पळय ह्या वाड्याची जबाबदारी स्वप्नीलाक दिली आमी स्वप्नील पळयतलो सगळे हे भुरगे जे आसा हे भुरगे आज एकठांय रावन तुजे बरोबर रावतले आनी हांव तुजे बरोबर रावतलो आश्वासन दिना गॅरंटी दिता तुका हांव फाल्यां सकाळीं तुका फॉलोअप करतलो कितें आसा तें आं टेक केअर कर आं सेगार थँक्यू क्वॉलिफिकेशन आसा भुरग्याक सगळें आसा तरी जायना आर्ट्स केल्या तेणें आतां 15वी बीन जाल्या आतां बेश्टे ते फॉर्मासीन म्हणून वयतात काय ना न्हू आतां तें काम हें जाय सर न्ही आमी एक नवो बिझनेस सुरू केला म्हाका भुरगे जाय एक कामाक हांव तुका फाल्यां मेळटा आमी घेवया आतां तो पर्यंत फाल्यां सांगता कामाक प्रायवेट कामां जाय तूं फाल्यां लायता खंय ना म्हजी जातली जबाबदारी जो पर्यंत तें मेळना तो पर्यंत तेजो कितें बापायचो जॉब तेका गावून जालो तेजो न्हय म्हाका गावून जालो आतां म्हाजी एज जाता म्हणून हांवें मागीर परतून तेजें नांवार केलें चेडवाचें तेका अजून गावना म्हणून तुका कितें म्हणून करपाचें फॉलो आनी म्हाका कोणूच आदार ना दोगांनो चेडवां आसात त्या म्हाजो घोव आतां म्हणून आतां 9 वर्सां जालीं
आतां कशें हांवें त्रास काडल्या भुरग्यांक ते हांव जाणा ताई आज फर्स्ट टायम आयकलां हांवें तुजे कडल्यान म्हजे फाल्यांच्यान कितें फरक पडटलो हांव तो करून हाडटलो. जावं तुम्ही तरी करताय पळोवया हांवें आतां खूब MLA फुडें वचून येयलें खूब फावटी गेलें म्हणल्यार तेणें सांगलें ना जातलें तुजी फायल तर घेतल्या तर टायम लागतलो म्हणून अजून आतां खंय टायम आतां कितली 9 वर्सां जालीं आतां अजून कांयच ना कितें करपाचें कांय कळना आमी आयला न्ही टायम आयलो आसतलो. आतां कोण जाणा देवा आतां तुका टायम देवा तुका चिमोल कडेन धाडला आसतलो तुमचे कडेन सांगूं जाता कितें आसा तें पळया न्ही कितें आसा तें डोंट वरी. एकूच गजाल सांगता प्रयत्न हांव 100% करतलो कशें आसा तें कायदेशीर आसूं कितें आसा वॉट एवर इट इज ताका जॉबाचो भिवूत नाका तुमी तर करताय पळोवया आतां प्रयत्न. बेस्ट असं करता करता म्हणनाका ना हांव फर्स्ट टायम पावला फर्स्ट टायम तुमी म्हाका सांगला फर्स्ट टायम तुमकां म्हणला मात तरी ताजें कितें जालां मरे इतलो होप डावन जाला पळय ताजें हांव समजूंक शकता. अशें दिसता येवन करून आमी वोट दिवन कसलो फायदो काय कोण करीत ना तर कित्याक म्हण वोटींग करपाचें बरोबर बरोबर कळ्ळें तुका हें फ्रस्ट्रेशन वॉटराचें येता ताई फाल्यां येता हांव मुद्दम फाल्यां येतलो तुमचे कडेन हां बरें पळोवया आतां तुमी तरी करताय जातलें जातलें ना पयलीं म्हणटा जाता जाता करया करया म्हणून हांव फाल्यां हांव येता फाल्यां येता हांव येतलो सकाळी फोन कर हांव वयता सद्या आतां सांजचो येता तो स्वप्नीलाक सांगचो आतां पळय ही परिस्थिती गोंयची जाल्या आमी हांव MLA न्ही पण तांकां ती एक व्यथा सांगून अनएम्प्लॉयमेंट बिकम्स एन इशू. अनएम्प्लॉयमेंट इज द बिगेस्ट इशू इन गोवा रे कितलेंय सरकार सांगू 25-26% case of harness which is Ah, which pending for can- 9 years. कितें So म्हणलें she's really very frustrated. फ्रस्ट्रेशन दिसता न्ही तुका Which side we are going? Right, left? म्हणजे कशें आहा आं Okay. So, yes. So 3 more minutes and we are ending. Okay, and I Aaj think your thing also will end now. Okay, officially. So last word from you. How was your experience first of all? So सुरू जालें तुमी बरोच वेळ ते अलायन्स नॉर्थन अलायन्स तातूंत आमी पडोवंकूच ना न्ही त्या भानगडीन आमी पडूं ना आमकां कळिल्लें तें कितें जावपाचें आसा तें आमकां भयंकर खबर आशिल्लें ओवरऑल परसेप्शन थंयच्यान सुरू थंयच्यान जालें की जातलें एक गजाल कशें आसा आमी लोकां कडेन बरे प्रामाणीक आमचे हे दिल्या कॅन्डिडेट्स ही क्रिस्टिना शी इज कमींग फ्रॉम अ व्हेरी कॉमन आपली स्कूटर घेवन भोंवला ते सगळे कडेन ते आपली स्कूटर मारता स्टार्ट आपूण वता खंय वता ते अशें तें म्हणजे शी इज अ टायप ऑफ कॅन्डिडेट आय हॅव गिवन टू पीपल बिकॉज आमी बिलीव करता तातूंत कितें कितें करूंक शकता कारण ते सोशल सर्वीसच्या बॅकग्रावंडांतल्यान आयला आनी त्या बॅकग्रावंडान आसतना ताणें जें काम केलां पळय ताजी पावती लोक ताका दितलेच आमीय काम करत आयल्या हांव कितें आज जेन्ना लोकां कडेन वता आसतना हांव सांगूंक शकता की हांवें कितें केलें तें अशें न्ही की हांव बेट्टो आयलो मात मारपाक म्हणून कळ्ळें तुमकां हांव जेन्ना finish this and last question and then सर फाल्यां 8 मेरेन 8 AM are you sure about this? सागरान सांगला सागर इलेक्शन कमिशन हां फाल्यां 8 करते म्हणजे दॅट इज Okay, so slight change. आदले दिसा 8 PM अच्छा, दिलेलो, confusion फाल्यां आशिल्लें 8 तें. म्हणसर सो तरी पूण Then we there let is him time. go. Yeah. So still we let him go. Yeah. बरें न्ही तुशाराक वळखता तुमचो आशिर्वाद आसूं न्ही आशिर्वाद आसूं न्ही आमचे AM or कॅन्डिडेट PM? काय रे तेच आतां वचत त्या घरान तेच म्हणजे कितेंय म्हणलें जाल्यार कामाक ना PM कशें बंद करता? फाल्यां Ideally AM फाल्यां बंद करना ते, PM बंद आतां रेडी 4 जॉबा फाल्यांच्यान येता जाल्यार सांगू न्ही हांव उलयता तुजे कडेन आतां मागीर जाल्यार ना प्रायवेट आहा गव्हर्मेंट ना आमी दिवंक शकना प्रायवेट 100% तुका फाल्यां दिता हांव जॉब फाल्यां म्हाजे कडेन 4 जॉबा चूज कर खंयचे जाय ते तयारीत कर फक्त तूं सकाळीं कित्याक बंद करतले? करतलो फाल्यांच्यान लायता कामाक आसा मग तयारी बरें बरें हा काकी मेळया Finally you feel it was right on your part की एलायन्साचे बी भानगडीन न्ही आतां आरोप प्रत्यारोप हे ते सगळे जर पळयत तो आज अमित पाटकराची हांवें इंटरव्यू पळयली तो म्हणटा आम आदमी पार्टीचे प्रेजिडेंट ना आर्जीन तोडली युती अरे आर्जीन तुमचे कडेन मागलें कितें आनी तुमी दिताले कितें तांकां आनी तांकां ब्लेम कित्याक करता प्रॉब्लेम इज चॅक वॉट इज रॉंग वीथ यू तुमी इलेक्शनाचो लास्ट डे फायलींग नॉमिनेशन आसता ताज्या आदले दिसा डिसायड करता की फाल्यां कोणाक खंय खंय अलायन्स जातले तातूंत भितर एक पार्टी ऑलरेडी अलायन्स आपले सीट्स अनावन्स करता सो वेर इज द सँक्टिटी ऑफ दीस अलायन्स सगळ्यांनीच अनावन्स केल्ले ऑन द डे वेन अलायन्स वॉज अनावन्स Correct. अर्लियर टू डेट ऑल द लिस्ट वेर आउट ऑलमोस्ट तेच म्हणटा सो वेर इज अलायन्स उलोवंकूच ना खंय कितें घातलें तें खबर ना आनी अलायन्स कसले उरले सो ट्रस्टूच नाशिल्लो जाल्यार ते आनी अलायन्स कसले आय थिंक वी वर द स्मार्टेस्ट टू डिसायड दॅट वी वील गो ऑल आउट आमी 42 दिले BJP पेक्षा चड कॅन्डिडेट दिले आनी 42 ते 42 कॅन्डिडेट आमचे कामाक लागल्या कितले विन जातले कितें जातले ते लोकांचेर डिपेंड आसा पूण एटलिस्ट कामाक लागले लोकां कडेन पावले डोर टू डोर केले सो मेनी थिंग्स
ओके सो थँक्यू व्हेरी मच वी आर Yes, sir. एंडिंग दिस राईट नाव आणि वी आर लेटिंग हिम गो बिकॉज आता आयकल्ल्याप्रमाणे फाल्यां म्हणसर तरी So there is time. I'm happy. स्टील टायम ओके तुमी पळयतात हे GNH OG ऑन ग्राउंड कीप वॉचिंग